Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. मडगाव नगरपालिकेन जर आमी निवडून आयिल्ले तर आमचे 7 आशिल्ले. मडगाव मतदारसंघ नगरपालिकेन 3 मतदारसंघ येतात. गेल्ल्या फावटी इलेक्शनाक फातोर्डा मतदारसंघान जी निवडून आयिल्ली मडगाव नगरपालिकेचेर श्वेता लोटलीकर ही पार्टीन आयिल्ली. पयर आमी मडगाव मतदारसंघातलो खारबान म्हाका निवडून आयला इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट महेश आमोणकार हेका आमी घेतिल्या आनी 4 नगरसेवक मडगाव मतदारसंघातले मडगाव नगरपालिकेंतल्या मडगाव मतदारसंघातले 4 नगरसेवक हे भारतीय जनता पार्टीच्या संपर्कात आसात. एनी मुवमेंट आमी तांकां प्रवेश दिवपाक शकतात जर आमचे गणित सारके जुळ्ळे आनी ते जर ह्या 15 ऑगस्ट वा हेच्या पयलीं आयले जाल्यार मडगाव नगरपालिकेन भारतीय जनता पार्टीचे 13 नगरसेवक जातले जे मेजॉरिटीन आसतले आणि भारतीय जनता पार्टी आम्ही नगराध्यक्षपद चौक जाण येवन मागीर कामकिलो भितर प्रवेश म्हणजे हांगा दिगंबर कामतीला काय संबंध ना. दिगंबर कामतीले ज्यो अफवा व दिगंबर कामाचोच उडयता तेजे मनीस उडयता पण ते कापस्तात ना भारतीय जनता पार्टी येवपाक खंयच्याच नेत्याक गोंयच्या वा आमच्या मडगांवच्या भारतीय जनता पार्टी दिगंबर कामात येता हें आमकां खबर ना. भारतीय जनता पार्टीन जर तो येता आमचो स्टँड आमी त्या टायमार डिक्लेअर करतले. आमचे क्लॅरिफिकेशन आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षान दिला. तेजेच मनीस अफवा उडयता जर ते कापस्तात आहा जाल्यार ते राजिनामो दिवन पार्टी अध्यक्षाक मेळचे मुखावेले स्टँड आमी सांगतले मागीर.